फिगर अबाउट GSDP तू जेन्ना म्हणटा की स्टेट बरी चलता तेन्ना रेव्हेन्यू कलेक्शनूय बरें वाडटा हाजे नेगेटिव्ह रेव्हेन्यू कलेक्शन आहा म्हळ्यार कितें टॅक्सीज आर नॉट बींग कलेक्टेड यू आर अ डेट रिडन स्टेट यू आर टेकिंग लोन्स टू पे लोन्स विच यू हॅव आस्क्ड बिफोर स्पीकर सर कितें आनी स्टील यू वॉन्ट टू सेलिब्रेट इव्हेंट सो सगळ्याच इव्हेंटाक आहा एकलोय उलयना इव्हेंटाचेर रुलिंग पार्टीचे आमदार आहा ते बाबा रेजिनाल्ड बी इव्हेंट करूंक लागला काय म्हणून सारके सगळे इव्हेंट आहा खंय गेलो तो गेलो सारको बरो आयला किंग मोमो कसो स्पीकर सर कर ताका हे वर्सा रोहन ताकाच कर स्पीकर सर ही डेट रिडन इकॉनॉमीची आमकां सामकें हें कळटा 50 कोटी रुपया आतां मागता हे ऐन वेळार बजेटान विचार करूंक नाशिल्लो मुखेलमंत्र्यान की हे 50 कोटी रुपया मोडचे पडटले म्हणून जेन्ना अप्रोप्रिएशन आनी लास्ट क्वॉर्टराचे आमी उलयतात तेन्ना हे आमी फिगर्स वील हॅव टू से आनी जाल्यार तो उलयतकर हांव आनी थोडी फिगर सांगता तुका येस मुख्यमंत्री स्पीकर सर जशें बाकीच्यांनी सांगलें आयज खूब कडेन अशेंच सेम जाला की प्रोजेक्ट आसा मात हितून मेन्शन करिना आनी लास्ट मुमेंटाक जसो युरी बाबान सांगलें की लास्ट मुमेंटाक हाडून आमकां तेगेत आहा आमकां हेजेर उलोवपाक पासून मॅक्सिमम पॉयंट्स आमचे घालपाक मेळना आमचे मतदारसंघात पासून कितलेशे प्रोजेक्ट पेंडींग उरलेले आसा आनी खुबशे कारणाक लागून फंड्स ना म्हणटा हांव नको आतां हितून मेन्शन केला म्हणून कित्याक म्हाका क्लियरिटी येवंक ना सो मागता की सरकारान सगळ्यांक पळोवपाचें सगळ्यांचे कितें प्लॅन्स आसा प्रोजेक्ट आसा प्रपोजल्स आसा ते हितून घालचे मुख्यमंत्री स्पीकर सर सर आनी एकलो उला आनी डॉग आहा ते मातशें चोयनाय तुमी उठलोलो स्पीकर सर बिल्डिंग कॉन्स्टिट्युन्सी जायते प्रोजेक्ट लॉंग टायम जाले जायते तेम जालो पेंडींग आहात सो आमचे ते प्रोजेक्ट आतां घेवचे म्हणून हांव मागता पयलीं सुवातेर हांव कॉंग्रेच्युलेट करता आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर चिंचिणी तांकां रिसंटली क्वॉलिटी सर्टिफिकेशन अंडर NQAS by the Indian Ministry of Health and Family Welfare हांकां एवॉर्ड गोंयचे फकत 2 प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाले आनी ही प्रायमरी हेल्थ सेंटर आहा ती सामकी लिमिटेड स्पेसां आहा ताका एक्सपांड करपाक ना पयलीं बांदली ती स्लोपींग घातला वयर वर्टिकली वचपाक ना हॉरिझॉन्टली वचपाक जायना हांव मागता आमचे ए हेल्थ प्रायमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेडेशन जावचें थिंगा एटलीस्ट 40 to 50 बेडांचें एक हॉस्पिटल जावचें म्हणून हो लोकांचो जायतो पयलो वचून पेंडींग आहा तेच भाशेन स्पीकर सर आमचो चिंचिणी पंचायत कॉम्प्लेक्स आहा ही फाटलीं 15 वर्सां जालीं तुमच्याच कधी बात आमच्या लागून फाटल्या पॉलिटिशियनाक लागून कोण MLA तेमची कितें पॉलिटिक्स केलां ताका लागून बंद उरला सो ते पॉलिटिक्स बंद करून आमी आतां तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करचो म्हणून मागता ती पंचायत आहा ती धाकटीशी 50 स्क्वेअर मिटरां पासून ना ती आतां केन्ना पडटली ती खबर ना आनी चिंचिणी विलेज आहा ती व्हडली विलेज ही जाता बेगीन हो प्रोजेक्ट घेवचो म्हणून स्पीकर सर तेच भाशेन आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टराक कॉन्ग्रेच्युलेट करता कित्याक लास्ट 10 वर्सां आमचो ग्रावंड वेल्डिंग स्कूल ग्रावंड आहा ताजें इनॉग्रेशन गेलां ताची सेकेंड फेज जी आसा प्लस ताचो फकत स्ट्रक्चर जालें पयलीं भितरली पीच आहा तें अजून जालें ना प्लस आमच्या विलेजान पंचायतान लोकांनी जायते डिमांड केला तेय मातशें कन्सिडर करचें स्पीकर सर तेज भाशेन एक आसलो ना विलेज पंचायत आहा ताचो प्रोसेस कोविडा पयलो जाल्लो सगळे प्लॅन पास जाल्लो पूण कोविडा टायमार तो पेंडींग दवरला हो प्रोसेस परतो स्टार्ट करचो आनी हें काम कंप्लीट करचें मागता येस अटेंड करता स्पीकर सर जेन्ना बिलाचे उलयताय आय वॉन्ट टू बी व्हेरी स्पेसिफीक एक 4 वस्त हांव सांगूंक सोदतां आनी तुकाय भरपूर खबर आहा वावुर्ला जो आमगे रोड आहा सिंगल टेंडर जालो आहा आतां ओला कित्याक फंड्स ना म्हूण आनी इट इज नीड ऑफ द आर म्हाका दिसता स्पीकर हें मानतलो म्हगेलें दॅट वावुर्ला रोड टेंडर बीन जालो बट फंड ना म्हणून दुसरो म्हळ्यार दिया ग्रावंड हांवें हॉनरेबल मिनिस्टराक वयला मिनिस्टरान इन्स्पेक्शन केल्यार म्हाका 2 म्हयने जाले ती फायलूय आहा ती पावना कॉन्ट्रॅक्टर 10 पुसा तरी येवन गेलो तो ग्रावंडूय जायना मोर दॅन 4 years जाली ग्रावंड स्टार्ट केल्या फंड्सा लागून वला तीच म्हळ्यार पाड्डी मोरपिला स्कूल आनी मेन म्हणटा आमगे हांव जेन्ना राजकारण येयला पयलीं पंचायती पंचान जावन येयलो ती फातोरपा पंचायत फंड ना म्हणून 8 by 8 स्क्वेअर मिटराची फातोरपा पंचायत आहा
फंड ना आनी म्हाका दिसता आमगेलो ऑनरेबल मेंबर सांगता बाकीचे सगळे करपा फंड आसा बट हे सारखे गरजेचे आनी म्हाका स्पिकरान म्हाका सपोर्ट करपा जाय वावुर्ला रोड आहा तेका केसे टेंडर जालो फंड ना म्हणला कॉन्ट्रॅक्टर इज रेडी टू डू द जॉब बट देर इज नो फंड मातशें मिनिस्टरान मातशें नोंद घेवची. येस चीफ मिनिस्टर. स्पीकर सर, एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयता आसतना वेगवेगळे विशय उलयलो. विशेष करून सगळे जाण विरोधातले आमदार 7 जाण उलयले. त्यांनी जीएसडीपीचेर सांगितलं स्टेट जीएसडीपी. द कॅग रिपोर्ट इटसेल्फ मेन्शन दॅट स्टेट जीएसडीपी ग्रोथ रेट हॅज बीन 1.13% हॅज अ हायर देन द नॅशनल ग्रोथ रेट ऑफ minus 2.97%. It is evident that when the national economy was contracting, the economy of the state of the Goa was growing at a positive rate. That is one. Tani चारूय मायनिंग ब्लॉक जे ऑक्शन केले आमी आणि कितल्या पर्सेंटेजीन गेल्या तेजेर उलयले. सेंटर हॅज रिड्यूस द टॅक्स ऑन 18th November and auction is on 14th December. रिड्यूस जाले आणि आयक म्हाका कंप्लीट करून येता. सेंटरान जो एक्सपोर्ट ड्युटी जी आशिल्ली ही 18 नोव्हेंबराक रिड्यूस केली आणि 18 नोव्हेंबराक रिड्यूस केल्या उपरांतूच सगळ्या जेंका मायनिंगेक ऑक्शनाक जे कंपनीज येवपाक जाय आसल्यो तांकां खबर आसा की बिलो 58 ग्रेड जो ओर जो आसा हेजी एक्सपोर्ट ड्युटी आतां झिरो जाली आणि झिरो जाली म्हणूनच तांकां 18 नोव्हेंबराक कळ्ळें. ऑफ टेंडर कितलो आहलो. स्पीकर ना सर, ना एक मिनिट हांव जर टेंडरान येतलो ना ना स्पीकर सर क्लियर करपाक जाय. लास्ट फिगर रॉंग सांगता तो. लास्ट डेट ऑफ परचेज वॉज 15th November आणि नोटिफिकेशन विड्रॉईंग इज कम ऑन 18th. म्हणजे लोकांन पयलीं टेंडर घेतना हांव भिला मागीर 50% ड्युटी देवयल्या. स्पीकर सर ओपनली सगळ्यांनी घेतलेले कितें म्हाका आनी उरलेले तुका स्वप्न पडले आसतली 50% काडटले म्हणून स्पेसिफिक एक दुसऱ्या कंपनीक कशी कळटली. स्पीकर सर प्रोसेस जो आसलो हो ट्रान्सपरंट आसलो. अजून कोणी घेऊन हाडूंक स्पीकर सर तुम्ही ऐकून घ्या. स्पीकर सर एक मिनिट मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगूं येता की आपल्या हातान ना सेंट्रल गव्हर्नमेंट केन्ना विड्रॉ करतले ते मुख्यमंत्र्याच्या हातान ना हांव मानता. पूण हांव कितें मानता की टेंडर रिटेंडर करून स्टेटीक चड जोडपाक चान्स मुख्यमंत्र्याच्या हातान आशिल्लो तो ताणें केलो ना. स्पीकर सर हितूर क्लॉज आशिल्लो परत हितूर ज्यो ड्युटी एक्सपोर्ट ड्युटी स्टॅम्प ड्युटी जे कितें आसा एज पर दॅट डेट म्हणजे जी क्लोजिंग डेट आसा त्या प्रमाणे इम्प्लिमेंट जातले. त्या खातीर हांवें फॉर्मूच घेतलो ना. तुजे 50% हाडिल्लो. अरे हाडिल्लो ना घेवपाक तुका तुवें घेवपाचो तुवें एक ब्लॉक घेवपाचो. स्पीकर सर जेन्ना आमी तुका घेवपाचा हाडिल्लो. क्रॉस नाका. तूं आतां प्रॉपर्टी घेता तूं आतां प्रॉपर्टी घेता मायनिंग ब्लॉक घेवपाचो आसलो जाल्यार कोणी हाडूंक नासलो. एक क्रॉस घेवंक जाय आसलो. क्रॉस नाकात. क्रॉस करना. हांव म्हणटा आतां मुखेलमंत्री एक प्रॉपर्टी घेता तुका सांगपाक जाय ओडीपी येवपाची आहा. तेका मायनिंग जर ब्लॉक घेवपाचो आसलो तेणी घेवंक जाय आसलो टेंडर. आमी 18 नोव्हेंबराक एक्सपोर्ट ड्युटी कमी जावची म्हणून आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करताले. स्टेटींतलो 58 बिलो ग्रेडचो ओर जो आसा हो वचपाक जाय हाजे आमी मायनिंग सुरू जावचें म्हणून प्रयत्न करताले. स्पीकर सर आमचो प्रयत्न तो आशिल्लो. आमी जाय म्हणटात आमी युनॅनिमस रिझोल्युशन पास केला. आमी युनॅनिमस रिझोल्युशन पास केल्या द होल हाऊस जवळपास 14 ते 15. स्पीकर सर पयले फावटी आमी मायनिंग ब्लॉक ऑक्शन जावचे म्हणून कंटिन्युअसली प्रयत्न करताले. 14 ते 15 लोकांनी ऑक्शन घेतलेलो आणि वयल्यान लोक सरप्रायज जाले की पयलो ब्लॉक जो आसा बिचोली मिनरलचो वो 63.55% गेलो. सेकंड ब्लॉक शिरगांव 99.25% गेलो. ब्लॉक 3 जो शिरगांव परत ओके विट इज एन 111 राजाराम बांदेकर पयले 111.28% गेलो आणि ब्लॉक 4 काले मिनरल ओर्स 86% गेलो पयले फावटी. स्पीकर सर कळपाक जाय म्हणून सांगता हांव फक्त म्हणजे हितून टोटल जो प्रिमियम आहा विच इज एप्रॉक्सिमेटली 215 कोटी रुपया हितूंतल्यान डायरेक्ट पयली येतले. ताज्या भायर रेव्हेन्यू कितें येतलो तोय सांगता. इट इज 43 crores ऑफ इट इज ऑलरेडी आयलो. 20% जो आमी प्रिमियम ऑक्शनाचो LOI दिवच्या पयलीं घेवपाक जाय आसलो तो आयलो. 173 crores ऑफ रुपीज 80% ऑफ द हे तांच्या कडेन ऑलरेडी सायनींग ऑफ द लीज एग्रीमेंट जेन्ना जातलो तेन्ना 173 crores ऑफ रुपीज येतले.
इट इज एन एक्सपेंडिचर रेव्हेन्यू ऑन द ऑक्शन ऑफ द प्रीमियम. टोटल प्रीमियम कंपनी कडल्यान जो आहा 0850 crores approximately per year येतलो. रॉयल्टी 15%, DMF 10% of the royalty, Goa Iron Ore Permanent Mineral Fund 10% of the average sale of the IBM. Okay, आणि ताज्या भायर नॅशनल मिनरल एक्सप्लोर ट्रस्ट ताका 2% ऑफ द रॉयल्टी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक वयतली. हाज्या व्यतिरिक्त स्टॅम्प ड्युटी एज पर द स्टॅम्प ड्युटी ऍक्ट विच इज एन एस्टिमेटेड ऑफ 950 crores. परत ताका सांगता हांव, हे टोटल जे आसा हे मायनिंगेंतल्यान सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो आसा. स्पीकर सर, हांव मुखेलमंत्र्याचे एक फिगर पसून डिस्प्यूट करना हातून. हांव फकत डिस्प्यूट करता ते एक की जेन्ना टेंडर एक डिक्लेअर केला and last date of buying of tender form is over आणि ताजे मागीर जेन्ना कंडिशन्स ऑफ द टेंडर चेंज तो म्हणटा 63% एकलो 111% केलो तातून आनी 50% वाडपाचो ते हांव सांगूंक सोदता. ते तूं कित्याक जोडूंक सोदना स्टेटीक? दॅट इज माय क्वेश्चन. ही इज आन्सरिंग द मदर थिंग ओनली. स्पीकर सर, तो चका 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 करून वाचवत आहा. स्पीकर सर, हांव परत एकदा सांगता, कोणीच आडोवंक नासलो. कोणीच आडोवंक 12 जाणांनी घेतले मरे. अरे बाबा स्पीकर सर, एक अशी धरया की रोहन खवट्याचे टुरिझमाची एक प्रॉपर्टी ऑक्शनाक काढली धरया एक एक्झाम्पल. ती ऑक्शनाक ताजेर एक ड्युटी आहा 50% ड्युटी आशिल्ली लोकल टॅक्सीस म्हणून. आज 10 जाण उबे रावले, प्रॉपर्टी घेवपाक तो रावलो, हांव रावलो आनी कोण रावलो आनी मागीर ती ड्युटी चेंज केली. तो म्हणटा कितें आपूण आयलो ना कित्याक ती ड्युटी आहा सो आय डिडंट अप्लाय फॉर द टेंडर. सिंपल एज दॅट. स्पीकर सर, माय क्वेश्चन इज अ लेमन्स क्वेश्चन. पयलीं थोडे लोक आमचेर आरोप करताले जिंदाल हेंका घेवपाक रावला म्हणून, अदानी भायले घेवपाक रावल्या म्हणून. आतां बाबडे गोंयच्या ओनरांक मेळ्ळे अरे आमी गोंयच्यांकूच चड फायदो करपाचो. हांव म्हणटा गोंयचे दिले ते टेंडराक उबे रावन दिल्या तुवें दिवं ना तांकां. स्पीकर आमी खंय दिला म्हणटा? मागीर तूं म्हणटा भायले भितरले दिला म्हणना. रेव्हेन्यू मुखेलमंत्री आन्सर दिता काबरार बाब कित्याक ट्युशन दिता हाडल्यार. स्पीकर सर, म्हाका ट्युशनाची गरज ना, तेका ट्युशनाची गरज आसा. स्पीकर सर, म्हाका ट्युशनाची गरज ना. ट्युशनाक कदाचित युरीक गरज आसा ट्युशनाची. ओके, हय, ते विजय केन्ना केन्ना दिता तेका. हय स्पीकर सर, तेका लागून सांगलें हांवें मायनिंगेंतल्यान जो आमकां रेव्हेन्यू येवपाचो आसा हांवें डेटूय क्लियर केल्यो आनी मायनिंगेंतल्यान येतले तेय क्लियर केले. सो डेफिनेटली आमकां जो रेव्हेन्यू टोटल येवपाचो आसा पळय न्ही तो आमकां वेवस्थीत रित्या फुडल्या 2-3 वर्सां भितर रेव्हेन्यू येतलो. स्पीकर सर, आत्तां आमी जो एप्रोप्रिएशन बील जें घातलां तातूंतल्यान जवळपास आमी 1200 कोटी आमी एडिशनल एक्सपेंडिचर आनी खास करून स्पीकर सर आमी हो दोनूय डिवायड करता आसतना तेजें क्लियर बील मांडलां. म्हणजे रेव्हेन्यूआक आमकां खंय खंय जाय, कॅपिटलाक खंय खंय जाय तेंय मांडलां. हितूर खास करून गोवा मेडिकल कॉलेज, हेल्थ सर्विसीस, इंस्टिट्यूशन ऑफ द सायकेट्रीक आनी इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ह्या तिगाय खातीर आमी रेव्हेन्यूआंतल्यान मागला. थोडे कडेन आमी हो कॅपिटल एक्सपेंडिचर मागला. ज्यांच्यांनी आपली वेरियस वर्क्सा खातीरूय जे मागल्या पळय न्हू ते जातले. त्यांनी कोंकणी भवना खातीर हेच्या खातीर जे वेगळे प्रोविजन मागला ते फुडल्या बजेटान जातले. आत्ताच्या घडीक जावंक शकचे ना, बट डेफिनेटली फुडल्या आमी कोंकणी भवना खातीर जे मुखेलमंत्री, इफ यू आर सिरियस अबाउट युअर मदर यू शूड डू दिस. दिस इज इम्पॉर्टंट. ऑफकोर्स सांगलें हांवें कोंकणी भवना खातीर जे करपाक हांव ओगीच नाका जाल्ली फट सांगूं शकना. म्हणून आमचे कडेन आत्ताच्या प्रोविजन जे आशिल्ले आमचे एडिशनल GST कॉम्पेन्सेशन 119 कोटी रुपया आतां आमकां 2 एडिशनल शेअर फ्रॉम द डिवोल्युशन स्कीम 440 crores रुपीज मेळटा. आमकां स्पेशल ग्रांट्स आमकां 150 रुपीज मेळ्ळा. GST प्लस वॅट कलेक्शन आमचे GST कलेक्शन 450 crores आयल्या आनी एक्सायज ड्युटींतल्यान एडिशनल 100 crores रुपीज आयल्या. त्या ती विच इज एप्रॉक्सिमेटली अगेन 1200 crores आसा. त्या खातीर ह्या बिलांतल्यान आमी इतकेच पयशे, ताका लागून म्हाका दिसता आमी सॅलरीज पेन्शन हेजेर 201 कोटी रुपया जे आसा पळय न्ही सॅलरी पेन्शन आनी वेजीस. ओके, वेलफेअर स्किमी खातीर 168.29 crores आसा. पावर परचेस 365 crores आनी कॅपिटल वर्क्स जी सगळ्यांची करपाक जाय त्याच्या खातीर जवळपास 256.75 crores मागलेली आसा आनी कॉन्टिजन्सी खातीर 58 आसा. इज टोटल 1050 crores ऑफ रुपीज मागला. म्हणून म्हाका दिसता की एकंदर जे सगळे कॅपिटल वर्क्सा खातीर जे कोणी मांडला तेजी प्रोविजनय जी आसा ही त्या PWD आसतले किंवा WID आसतले हेंच्या हेडाचेर ती केल्ली आसा. आनी ताकाच लागून म्हणजे म्हाका दिसता की एकंदर म्हणजे हे मांडटा आसतना बाकीचे सगळे
आणि परत परत इव्हेंट म्हणपाची ऑफकोर्स स्पीकर सर इव्हेंट कोण करता जो काम करता तोच इव्हेंट करतलो ज्या सरकारात वेगवेगळे जर कार्यक्रम म्हाका सांगा येदो व्हडलो जुवारी ब्रिज जो जुवारी ब्रिज जावपा जाय 20 वर्सांची डिमांड आसा 20 वर्सांची डिमांड आसतना आमी तो जुवारी ब्रिज केलो तेजो इव्हेंट करूंकूच जाय स्पीकर स्पीकर सर सेल्फी काडपाच्यो आणि सगळ्यांक डिस्टर्ब करपाचें स्पीकर सर कोणी आयडिया दिली सेल्फी काडपाच्यो म्हणून सेल्फी काढल्यान सगळे साऊथ गोवा पॅरलायज लोकांच्यो तिकेट्यो तुकल्यो हे साठी सेल्फी काढता आता टुरिस्ट मधून सेल्फी काढता स्पीकर सर मुख्यमंत्रीच काढूक लागलो सेल्फी स्पीकर सर ऑनरेबल मिनिस्टर नितीन गडकरीन जर आमकां टायम दिल्लो कितली तारीख रे 25 27 तारखेक कितें केलो 28 तारखेक कितें तरी आमी प्रोग्राम केलो एक दीस मदीं उरलेलो गोंयभरच्या लोकांक दिसलें एखादी सेल्फी काडची म्हणून जाल्यार खंय चुकलें आमी तारीख ठरोवच्या पयलीं आमी सदां साश्टी वतात अजून मेरेन टुरिस्ट येता आनी फोटो काडटात ताका कित्याक दुखताय स्पीकर सर सीएम करताय आतां आमी सेल्फी काडून गाडोय घातलो थंय आणि आता आम्ही कोणाकूच सांगूंक ना स्पीकर सर आता म्हाका उलोवनी स्पीकर सर त्या खातीर हांव सांगता म्हणजे ह्या सरकारान 21 वर्सां कामां केल्या आणि कामां करपा खातीर क्रोर्स ऑफ रुपीज स्पेंड केल्या तेजो 0.1% सुद्दां आमी इव्हेंटा खातीर 0.1% मोडटा आसतले म्हणजे फॉर 0.1% बीन मोडटा स्पीकर सर ये इव्हेंट दोन इव्हेंट बावून माय भाषेर आय वॉन्ट माय स्पीकर मरे 10 करोडाचे स्पीकर सर आता तू उलयतना काय हांव उठोंक नासतो मरे कितें लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर मरे लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर आणि कोण काढलो तो काढलो ऑपरेशन लेटर काढलो स्पीकर सर यस मुख्यमंत्री स्पीकर सर त्या खातीरच स्पीकर सर आमी केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात आणि गोंय सरकाराच्या भितर इतके व्हडले म्हणजे आतां पर्यंत प्रोजेक्ट कंप्लीट केल्या आणि त्याच्या खातीर बारीकसो जर खंयसर इव्हेंट केलो आसत जाल्यार त्या लोकांच्या पोटान दुखता विजय ते बसून घे बसून घे पोटान दुखले कशें म्हणप ताणें तुजे पोटान दुखू ना तुजें नांव घेऊन वर्ड वापरता तुजें नांव घेऊना न्ही हांव ऑब्जेक्शन काडटा आय फील इट इज अ वेस्ट तुजें नांव वेस्ट ऑफ मनी सरकारी पैसे ताजे पैसे न्ही ते स्पीकर सर पैसे सगळे सक्सेना म्हणटा तो गव्हर्नर आहा दिल्ली ताणे पैसे गव्हर्नमेंटा कडच्यान रिकवर केले तशें हाजे कडच्यान रिकवर करचे इव्हेंट जाय जाल्यार स्पीकर सर त्या खातीर म्हाका दिसता म्हणजे हेजे इतके सगळे प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट केले उरलेलेय बी येता त्या 4 वर्सान आमकां कंप्लीट करपाचे आसा ओके त्या खातीर ह्या एका एप्रोप्रिएशन बिलाक म्हणजे आमी कन्सिडरिंग द सॅलरीज पेन्शन वेलफेअर स्कीम पॉवर परचेज आणि कॅपिटल डेव्हलपमेंट ऑफ द वर्क हाच्या खातीर हे सप्लिमेंटरी एप्रोप्रिएशन बील घातला म्हाका दिसता तांच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट करपाक जाय तुमची जर कॅपिटल वर्क आणि बाकीची कामां कंप्लीट जावपाक जाय आसत जाल्यार ह्या बिलाक तरी अपोज करूं नाका बाकीच्या बिलांक अपोज करता ते करता निदान हे बील विलिंगली पास जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता त्या खातीर ह्या सभागृहान हे बील पास करचें हय प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला हांव आतां विधेयक कळमवार सभागृहांत सादर करपाक विधेयकांक दुरुस्त्यो नात प्रश्न असो आसा कलम 2 कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 विधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें जाका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें कलम 2 कलम 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियम सूत्र आणि प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात मुख्यमंत्री आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो प्रस्ताव घ्या Sir, I request to pass here. Sir, I request to move that the bill number 1 2023, the Goa Appropriation Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जाका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें गोंय विनियोग विधेयक 2023 मान्य जालां सरकारी विधेयक मांडपाक आतां मुख्यमंत्र्यांनी गोंय मोपा विमानतळ
विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2023 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव म्हणचो. Sir, I request you to move the motion to introduce the bill number 12 of 2023, the Goa Mopa Airport Development Authority Amendment Bill 2023. येस. प्रश्न असो आसा, गोंय मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2023 मांडपाक अनुमती दिवपाची काय कितें? जेंका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणजे, जेंका मान्य ना ताणें ना म्हणजे. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. गोंय मोपा विमानतळ विकास प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2022 सभागृहात मांडलात. गोंय सरकारी विद्यापीठां दुरुस्ती विधेयक 2023 मुख्यमंत्री विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. मुख्यमंत्री. Sir, I request to move that the bill number 6 of 2023, the Goa Private University Amended Bill 2023, be taken into consideration. प्रश्न असो आसा, विधेयक विचारान घेवचें, जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. स्पीकर सर, हय. आमकां मातशें उलोवपाक जाय. येस. Speaker sir, Consideration उलयता. as per the original provision under in this particular bill, as per the original provision under section 3B, it is mentioned that the sponsoring body for the purpose of establishing university under this act shall fulfill the condition. The original was own a land, building and infrastructure facilities for required establishing universities. Now, the amendment which you have moved, it states that the land, building, infrastructure can be possessed on a long-term lease. You've changed it to a long-term lease. I want to ask the Honorable Chief Minister that this lease, has land to lease it out? Number one, I'm being very specific. Number two, any proposals have come to you from any university? Point B, as per the original Provisional Act under Section 3E, the sponsor of the university is required to purchase the books and periodicals worth rupees 2 crores in library and also undertake to invest 10 crores in books, periodicals, computer library networking and other libraries in the first 3 years after establishing the university. What you have changed it to is that the amendment proposes that to 2 crores are brought down to 50,000 and 10 crores are brought down to 5 crores. I would like to ask I'll be very pointed to the Honorable Chief Minister, why such huge relaxation? Number two, have you checked the norms of other universities on this? Speaker sir, on one side we talk about the NEP, the new education policy, and on the other side, are you trying to belittle the standards of these universities? एक बारीकसो बोवाड चलता बायलां एक पारोल युनिवर्सिटी येवपाक एक शक्यता आहे म्हणून ही येता काय कितें हेजेर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आन्सर दिचें. सेंटिमेंट जो आमी हांगा एक्सप्रेस करता इज नॉट टू ओपोज गुड युनिवर्सिटीज कमिंग टू गोवा. नो, आयव्ही लीग कॉलेजीस म्हणून आहा, येल, स्टॅनफर्ड, वॉर्टन आनी कितें जॉर्ज टावन, ह्यो कॅम्ब्रिज, ऑक्सफर्ड असल्यो युनिवर्सिटीचे जर साऊथ ईस्ट पॅसिफीक, एशिया पॅसिफीक रिजनाचे हे येतात, कॅम्पसीस येतात जाल्यार अवश्य तांकां येवचेच. पूण जो हांगा क्लॉज एमेंड करतात बाय वीच यू कॅन लीज आउट, भंय कितें आहा की फ्लाय बाय नायट ऑपरेटर कोण येतलो, छापतलो डिग्र्यो आनी दिवन वतलो. नॉर्थ इंडियेन खूब असल्यो युनिवर्सिटी आहा जांकां इंटरनॅशनल हें ना, ह्यो डिग्री घेवन येता ते कोणूय खंयचल्यो डिग्री हाडटा म्हणून छापून डिग्री दिता म्हणून. सो एक म्हाका दिसता अवर कन्सर्न when you are relaxing from 2 crores to this, from 10 crores to 5 crores, library devalue करता, lease ओके म्हणटा, हें सगळें अशें दिसता की युनिवर्सिटी येता त्यो खंयच्यो. मुखेलमंत्र्यान मातश्यो दर if somebody has shown, because if somebody wants to come and invest in education, certainly they will come and meet the chief minister to understand what the rules are. So म्हाका दिसता he has to tell the house which of these universities are wanting to come, whom have they tied up,
बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट लीज म्हणटकर कोण तरी मायन ओनर कोण व्हडलेच जमीन आशिल्ले नाल्यार तागेल्यो बी जमनी आसतल्यो थंय बी टायअप बी केले आसतल्यो. सो मातश्यो आमकां सांगच्यो कोणा कडेन टायअप जाल्या खंयच्यो युनिवर्सिटी आनी हे जे रिलॅक्सेशन दिता ते कित्या खातीर दिता. येस वेंजय. या लॉंग टर्म लीज बेजीस पयले सुवातेर स्पीकर सर जमीन तर हिंग ना आतां दिवपाची गव्हर्मेंटाची. सो हे लीज कित्याक. So specifically, why can't we attach any such universities who would like to come and invest in Goa on long term? We should attach it to the Goa University. Rather than giving them the land on lease, you attach it to the Goa University. स्पीकर सर विषय खंयसरूय व्हरता मागीर तो विषय समजून घे आनी मागीर उलय. ते दोगूय उलयले सारके थोडे तरी खंय तरी सांगा सारके उलयले. तूं गोवा युनिवर्सिटीक लिंक केले परत मागीर त्या खातीर स्पीकर सर हांव परत तुवें हे गोवा युनिवर्सिटीक व्हरोन ते कळटा कित्याक तूं आमी प्रायवेट युनिवर्सिटीच्या विशयाचेर उलयता. स्पीकर सर बी स्पेसिफीक हांव ताका सांगता म्हणजे कळपाक जाय म्हणून हितून आमी 3 अमेंडमेंट जे आत्तां हाडटा इंटेंशन क्लियर आसा सरकाराचें. ओके एक आमी जी लँड म्हटल्या पळय न्ही स्पीकर सर ओन लँड फॉर द ओन लँड बिल्डिंग्स इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच इज द फॅसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द युनिवर्सिटी इट इज ओन पॉजेस ऑर द लॉंग टर्म लिजीस बेस्ड लँड फॉर द बिल्डिंग. ओके जेंका कोणाक सपोज ही लॉंग टर्म लीज जर घेवपाची आसात तेंकां कदाचित 30 वर्सां 60 वर्सां लिजीसाचेर घेवनूय बी युनिवर्सिटी चलोवपाक शकता. जे कोणाक लँड आनी दीस इज टोटली प्रायवेट गव्हर्मेंट नो. आमी परत सांगता खंयसरूच गव्हर्मेंट कोणा कडेन लीज करून युनिवर्सिटी खंयची चलोवपाचोच ना. हो क्लियर विशय आहा. ओके त्या खातीरच म्हणजे जेंका कोणाक लीज घेवन जर येवपाचे आसात बरी युनिवर्सिटी. दुसरी गजाल हितूंतल्यान ई बुक्स आतां एवेलेबल आसात त्या खातीर ज्यो एक्झिस्टींग आमी फक्त आतां पर्यंत 3 युनिवर्सिटीक एप्रुवल दिला प्रायवेट युनिवर्सिटीच्या हितूर. एक MIT युनिवर्सिटी फ्रॉम पुना, दुसरी जी आसा ती डिझायन युनिवर्सिटी ऑफ सुनाप्रांत वीच इज अगेन गोवन बेज आनी तिसरी युनिवर्सिटी म्हाका याद जायना आत्तां नांव तिचें जाय जाल्यार दिता हांव. आतां पर्यंत 3च दिलां. तिसरी गजाल हितूर तेंच्यांनी सेम वे इट इज 10 crores आशिल्ले म्हणजे ह्या 3 युनिवर्सिटी जे ऑलरेडी आमी तांकां परमिशनूय दिलां तेंच्यांनी इन फ्युचर म्हणजे तांची डिमांड आशिल्ली की 10 crores वयल्यान 5 crores व्हरचे म्हणून. हितूर क्लियर कट आनी परमिशन स्पीकर सर हांव एकटो दिना. देर इज अ पॅनल एड्युकेशनलिस्ट त्या पॅनलाचेर आसात. 5 ते 6 जाणांची बॉडी आसा. ते पूर्णता प्रेझेंटेशन घेता आनी ताज्या उपरांतूच जी युनिवर्सिटीक एप्रूव दिवपाचे आसा जे कोर्सीस नवीन आसा अशाच पद्दतीचे आनी जिका ऑल इंडिया लेवलाचेर मेरीट आसा अशाच युनिवर्सिटीक जे आसा हे परमिशन दिलें वता. कोणूय येवप आनी यो बेश्टी एस्टाब्लीश कर हे आयज पर्यंत सरकारान करूंक ना आनी हाज्याय फुडें करचें ना. इतकें सांगता. 3 जाणांक परमिशन दिला. म्हाका दिसता आनीक बाकीच्या जाणांनी एप्लिकेशन घातल्या केन्ना तरी मिटींग जातली त्या कमिटीची आनी तेज्या उपरांत ती कमिटी डिसायड करतली. आत्ताच्या घडीक आमी फक्त हितूर 3 अमेंडमेंट हाडलेले आसा. एक जो लँडा खातीर जाका लीज बेसीसचेर वचोंक कोणाक जर तयारी आसा जाल्यार तेणी वयचो म्हणून. बट जाता दोनूय आसा. दुसरे फक्त रुपीज हितूर 2 crores आशिल्ले आतां ई बूक ऑनलायन सगळी कडेन एवेलेबल आसा म्हणून तेंचो डिमांड आशिल्लो. तेजेर 50,000 केल्या आनी विच इज 10 crores आशिल्ले ते 5 crores केल्या. बाकीचे सगळे इक्विपमेंट आनी हे कन्सिडर करून हाज्या व्यतिरिक्त कितेंच रिलॅक्स करूंक ना. येस फुडें वता. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारान घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. आतां विधेयक कलमार सभागृहांत सादर करता. विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 5 कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मत्स्याचो विधेयकाचो भाग जावचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2 ते 5 कलम 1 अधिनियमन सूत्र प्रदीर्घ मत्स्याचो विभागाचो भाग जाल्यात. मुख्यमंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I requested to move that Bill number 6 of 2023, the Goa Private University Amended Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय खाजगी विद्यापीठ दुरुस्ती विधेयक 2023 मान्य जाला. गोंय विनियोग अधिनियम फाटीं घेतिल्लो विधेयक 2023 कायदो मंत्र्यांनी विचारान घेवपा प्रस्ताव मांडचो. मिनिस्टर. Sir, I request to move the bill number 2 of 2023, the Goa Appropriation Acts Repeal Bill 2023 be taken into consideration. Our reasons is object आता सांगू मागीर सांगू सर.
आतां सांगता कन्स्टिट्युशना सगळ्यांनी बिलांनी रिजन्स एंड एक प्रथा जावन गेल्ली आसा ते हांव सांगता स्पीकर सर. स्पीकर सर, बिल जर तुम्ही पळयता जाल्यार दीस बिल इज रिपेलिंग एक्ट्स फ्रॉम 1964, the financial year 1920 up to from 1964 to 1920. In reality, it has lost their significance but are still shown in the statute book. The repealing of appropriation acts whose terms have ended will in no way cause any negative impact on actions that were validly taken under those acts. However, it will serve the purpose of cleaning the statute book and reducing the burden to help in progress of the state. These laws have become either irrelevant or dysfunctional, and importantly have served their purpose and outlived their utility. The bills therefore seeks to repeal 250 appropriation acts enacted from the year 1964 till the financial year 1920. The bill seeks to achieve this object. 1920. 1920. Yes. 1920. प्रश्न असो आसा 2020. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारून घेवचें जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. मंत्री, जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मान्य जाला. हांव आतां विधेयक कलमार सभाघरांत सादर करपाक विधेयकाक दुरुस्त्यो नात. प्रश्न असो आसा कलम 2 ते 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जावपाचो काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालां. कलम 2 ते 3 परिशिष्ट कलम 1 अधिनियमन सूत्र आनी प्रदीर्घ मथळ्याचो विधेयकाचो भाग जाल्यात. कायदो मंत्र्यांनी आतां विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. लो मिनिस्टर. Sir, I request to move the bill number 2 of 2023, the Goa Appropriation Act Repeal Bill 2023 be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचें जेका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. का मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग अधिनियम घेतिल्लो विधेयक 2023 मान्य जाला. गोंय नगरपालिका दुरुस्ती विधेयक 2023 शार आनी उदरगत मंत्र्यांनी विधेयक घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. The bill number 5 of 2023, the Goa Municipalities Amendment Bill 2023 to be taken into consideration. प्रश्न असो आसा विधेयक. Speaker, sir. Yes. Yes. Objection reasons. The objection reasons. Speaker, sir, we have brought in an amendment, ordinance that was already issued, brought in an amendment for show of hands for the election of the chairperson and vice chairperson of the municipalities through this amendment. Speaker, sir. Speaker, sir. Another 1 minute, Speaker, sir. Yes. We understood. We want like his colleague Nilesh Kabral explain the reasons. We understood that you are a hand over काढपाक जाय म्हणून आमकां खबर आहा. आमकां कित्याक काडटा तूं बाय. Speaker, sir, आम्ही जो ऑर्डिनन्स हाडलेले आसा आता वाय म्हणजे ते वाय म्हणल्यार वाय ना तूं बिल हाडला मरे. एक मिनिट एक विजय बाब मिनिस्टर रिप्लाय करता न्ही. बस मरे बसून घे मरे. हांव वाचता स्टेटमेंट ऑब्जेक्शन reasons as requisition of special meeting for the removal of chairperson or vice chairperson shall be signed by the majority of the total number of councillors, and further removal of chairperson and vice chairperson requires passing of resolution by majority of the councillors. The requirement of a secret ballot becomes a futile exercise and leaves a tremendous scope for discrepancies and undue influence of the councillors by vested interests. While casting their votes, hence the bill seeks to insert second proviso to subsection 3 of the section 52 of the Goa Municipalities Act 1968, Act 7 of 1969, so that the election of the chairperson or vice chairperson is held by show of hands. Bill also seeks to repeal the Goa Municipalities Amendment Ordinance 2022, Ordinance number 3 of 2022, promulgated by the Honorable Governor of Goa 6/10/22. Bill seeks to achieve the above objects. Yes. Speaker, sir. म्युनिसिपालिटी चेअरपर्सनाक काडपाक आनी चेअरपर्सनाक निवडून दिवपाक हात वयर काडप ना काय हात वयर काडप सॉरी हात वयर काडप हें ताणें आतां हाडलां. कित्याक हाडलां? कित्याक लास्ट बॅच जी डिफेक्टेड जाली, डिफेक्ट जावचे पयलीं मडगांव म्युनिसिपालिटीन मुखेलमंत्री जेवणाक गेलो, कावन्सिलरां बरोबर फोटो काडलो 15 जाणां बरोबर रातचो, आनी अनावन्स केलें जालें म्हणून आमचें फाल्यां
आनी थंय 15 जाण आशिल्ले मतां पडली 10. जो मनीस नवो आयलो तो एक सिनियर लेजिस्लेटर, तो हांगा ना आतां, सो तो ना म्हणटकीर ताका क्रिटिसायज करप सारकें जायना, पूण बील हाडला म्हणटकीर क्रिटिसायज करचेच पडटा. मुख्यमंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतां. ताजे साखळे आमी पयर केले, ताजो चेअरपर्सन ताणें आमकां मिटींग करूंक दिली म्हादय खातीर. अशें दिसता की तो चेअरपर्सन ताजे बरोबर ना दिसता, म्हळ्यार इज नॉट ऑफ द सेम पार्टी. आतां वयर काडून ताका उडोवपाक केन्ना कायदो हाडूंक ना मुखेलमंत्र्यान. 3 वर्सां जालीं मुखेलमंत्री आहा तो. हो एक दिसान आयलो आनी तुमकां कायदोच बदलूंक लायलो, आनी हो आतां उबो रावन तो कायदो बदलपाक आयला. हें कितें स्पिकर सर? स्पिकर सर, थंय एक 2 हें आहा, लिगल पॉयंट करून हांव सांगता. आनी हें बील आमी कशेंच अलाव करना. एक मनशाक लज जाली, ताच्यान कावन्सिलर 10 कावन्सिलर 15 कावन्सिलर राखूंक जायना, आनी ताका तुमी रातचो घेतला म्हाळ म्हयन्यान. ते सुनील ढवळीकाराक विचारूंक जाय आसलें केन्ना घेवप केन्ना तोडप. बरो प्रसाद बी घेया मरे, कांय ना, खंयच्याय म्हयन्यान घेतात. मागीर जाताच हें. असले रॉंग बॅड सिजनान घेतकर असले हे येताच पनवत. स्पिकर सर, एका मनशाच्या इगो खातीर तुम्ही एक कायदो बदलतात, डेमोक्रेसीचो मर्डर करतात एट द लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट लेवल, विच इज व्हेरी बॅड. स्पिकर सर, जेन्ना आमी मिटींग करतात ते म्हणटात की सगळें सिक्रेट बॅलट जावंक जाय. सिक्रेट बॅलट जेन्ना तूं जेन्ना मिटींग प्रोसेस मागता, ना ना स्पिकर सर, एक हांव मागता. मुखेलमंत्री 3 वर्सां चीफ मिनिस्टर म्हणून आहा. कितले वर्सां साखळेचो म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन मुखेलमंत्र्या बरोबर आसा. इफ यू डोंट मायंड स्पिकर सर, मातशें उबे रावन सांगचें, कितले वर्सां हे 3 वर्सां तो चेअरपर्सन तुजे बरोबर आहा? तुज्या पक्षान केन्ना आहा? ना, हांव उलयतां, यू कांट डिस्टर्ब. हे काबराल, तुकाय तुज्यानूय मॅनेज जायना कावन्सिलर. आय थॉट यू कूड मॅनेज युअर कावन्सिल मॅन. Those people who can't manage the council are bringing such type of bills in the house. Speaker sir, ही लज. आणि म्हाका दिसता हें जर आमी पास केलें जाल्यार आमी क्लियर कट मेसेज घालता. तुमकां एक सांगता, ते सिमित्रीचेर बरयल्लें आसता, आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून. तुमी सदांच चिंतच्या तुमी रुलिंगान आसतले म्हणून. एक दीस तुमी हांगा रावन बॉब मारूंक लागतले. ना ना, आमकां भितर घे, बॉब म्हणल्यार हें कर म्हणटलो एक्सपंज. ते म्हणूंक ना, मागीर मारतलेच तुमी. ना, हें